खूबशे स्टार्टअप सुरू जाता बट देन आफ्टर अ पिरियड ऑफ टायम ते आसनात. अशें कित्याक जाता गोंयांत? पयलीं म्हणल्यार ही स्टार्टअप हो वर्ड जो आसा तो आयलोच जल्मान अरावंड 2013 इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, अरावंड 2013, एंड इट इज टुडे सिन्स 2013 इट इज स्टील अ बिग बजवर्ड. बजवर्ड म्हणल्यार आमी बजवर्ड जालो काय तयार केलो इज वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड. We understand first and foremost the problem here is that we have to agree the bitter fact that there is unemployment. Unemployment कित्याक जाता हो विशय वेगळो आसा, पूण अनएम्प्लॉयमेंट जालो म्हणून आमी गव्हर्मेंटाची स्किमी तयार जाल्ल्यो आसात ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात म्हणून आमी बेश्टो स्टार्टअप स्टार्ट करतात आनी मागीर आमकां एक विजन नासतना आमी फुडें वचपाक सोदतात आनी मागीर आमी फोंडान पडटात. हो एक सेल्फ प्रॉब्लम आसा, एक मनशाचो प्रॉब्लम आसा जो जेन्ना आपले आपूण कितें तरी स्टार्ट करपाक सोदता तेन्ना. आतां देर आर अदर एक्सटर्नल फॅक्टर्स ऑल्सो वीच इज अफेक्टींग वाय स्टार्टअप्स फेल. आतां से हांवें जेन्ना 2009 उमंग स्टार्ट केलें, we started off in a period where we just came out of recession in 2008 and so on, and then we were in a position where in Goa IT company start करप was a big deal. आणि अरे तू IT कंपनी स्टार्ट करता, कितें म्हणून करता तू, वेबसायट करता. सो वेबसायट करप इज द बिगस्ट थिंग एज अ IT कंपनी. did not really know आनी कितें कितें करपाक शकता. आज प्रसाद मरायनान आसा, वरुण नेटवर्कान आसा. वी आर केटरिंग टू क्लायंट्स अक्रॉस द ग्लोब इन हेल्थ केअर इंडस्ट्री, हॉस्पिटॅलिटी, से मरायन सेक्टर. वी आर वर्किंग विथ कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. आतां हे वेगळे वेगळे हे आमी कित्याक म्हणून करता, वेबसायट म्हणून न्ही, आमी तांचे एप्लिकेशन री इंजिनियरींग करता, एक्झिस्टींग सॉफ्टवेअर जे आसा ते मेंटेन करता. आतां हो विजन एक आशिल्लो मनीस तो फुडें सरता आनी आमी कशे तरी दीस काडले एंड वी सर्वायव्ड फॉर लायक सो लॉंग इज वन पार्ट. बट 2009 जेन्ना म्हजे बरोबर आनी थोडे जाणांनी जे स्टार्ट केल्ले ते आज खंयचे खंयच आसा. दे लॉस्ट ऑर दे डोंट एक्झिस्ट टुडे. सो दीज प्रॉब्लम्स आर देर बिकॉज देर वर लॉट ऑफ इश्यूज अराउंड. I would say, let me talk about the localized problems. My other colleagues can add to it. Definitely, internet has been one of the major issues of the state. आमकां एक कितें म्हणटा तें, आय एम नॉट एक्सपेक्टींग a free internet or I am not expecting subsidized internet, but I am at least expecting stable internet. I am expecting की लास्ट मायल कनेक्टिविटी आसा. फाल्यां समज आमी आतां मदीं ते तोकते सायक्लोन आयलो आनी कसले मदीं कॅलेमिटी जाले, आमकां कोविडाच्या टायमार आमकां वर्क फ्रॉम होम करचें पडलें, तेन्ना आमची जी टीम आशिल्ली ताका से एक रुरल एरियेन से उसगांव ना जाल्यार से सांकळे ना जाल्यार से आनी खंय सांग्यार खंयचे तरी भितरल्या हातून रावता, ताका समज थंय काम करपा जाय आशिल्लें आमच्या फॉरेन क्लायंटा बरोबर, तो थंयच्यान इंटरनेट समज ना जाल्यार तो काम करतलो कितें. वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दितात कंपनीज, म्हणून थंय इंटरनेट आसल्यार फुडलो काम जावपाचो. सो देर आर दीज, इंटरनेट इज अ इश्यू. ऑफकोर्स आय वूड ऑल्सो टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सीस, म्हणजे ह्युमन रिसोर्स, हाजोय आमकां एक प्रॉब्लम आसा. वी आर टॉकिंग ऑफ अरावंड 1,75,000 to 1,90,000 ग्रॅज्युएट्स पासिंग आउट ऑफ कर्नाटका, म्हणजे बेंगलोराक जे वतले जॉब करपाक, एज अगेन्स्ट जस्ट 1,500 to 1,800 IT ग्रॅज्युएट्स पासिंग आउट फ्रॉम गोवा. आतां हाज्या 1,800तले अर्दे बाय डिफॉल्ट भायर वतले जॉब सोदपाक. आतां ह्या उरिल्ल्या हाजे लोकां खातीर ह्या कंपनीची मारामारी जाता. सो दीस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम वाय दी स्टार्टअप्स प्रॉबेबली मे फेल ऑर वट एवर इट इज.